5,80,000 आमकां डोनेशन मेवलें आमच्या वाड्यांतल्या भाव भयणींनी सेंट एनी कॉपेलाचे वांगडी आमचे काबेसा वाड्यांतले सगळे जावं हिंदू भाव जावं क्रिस्तांव भाव आनी सगळ्यांनी ह्या घराक लागून पोयाचे फॅमिलीच्या घराक लागून आदार केलेलो आसा. तसोच आमचे भायले आमचे वाड्यांतले भाव हा UK शारान तांणी फुलना पाकडी धाडून ह्या घराक लागून हात घालपाक लागून तांणी आपलो पयसो धाडलो. सो हातीन आमच्या 7,80,000 आहले पूण हेजो एस्टिमेट जालोलो 10,70,000. आतां म्हणलें कशेय भाशेन तर काम कोमेस करूंक जाय. काम करना जाल्यार अशेंच पाड उरतलें म्हूण हांवें निचो गेलो की कॉन्ट्रॅक्टर बाब प्रेमचंद कॉन्ट्रॅक्टर तो ताणें एस्टिमेट दिलेलो 10,70,000 फकत बुनियाद मारपाक प्लिंथ घालपाक सकल आनी मागीर बेतो घालपाक प्लिंथाक आनी पिलर्स उबारपाक सुमार 1914 पिलर 12 ते 14 पिलर उबारल्यार आनी उपरांत टेरस घालपाक घराक. हेजो एस्टिमेट 10,70,000 दिलेलो. सो आमचे कडेन पयशे आसले 7,70,000 रुपया. सो आनी कोणाचे फुलना पाकडी येतली म्हूण आमी आश्वासन धरून रावले. म्हाज्या येवतीन हांव दितलो पूण आमी हे पयशे आसतनाच आमी हें काम कोमेस केलें आनी आतां आमकां ह्या पयशाची गरज आसा. आनी प्रिंट आमचे इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया भावांनी आमकां खूब आदार केलो. हे घराचे जे लासोन गेलेले त्या घराचे तुमी आख्या गोंयान आख्या इंडियेक जावं आख्या संवसाराक पावले युट्यूबाचेर आनी लोकांनी मदत केलो. सो आतां काम कोमेस केलें आतां काम बंद पडोंक जायना. तेका लागून हांव आनी एक पावट उलोवंक मागता. जे आमचे भायर UK शारान आमचे भाव आहा जावं आमच्या गोंयान जायते भाव आहा ते आदार करपी. सो मागता आनी एक पावटी ह्या घराच्या भाव भयणांक हे पळय फॅमिलीक ज्या घरान 3 जाण वडील आसले चेडे तितूंतले 2 जाण भायर पडल्या आनी एकलोच आहा तो जाल्यार बेकार आनी 3 सुनो आहा. एके सुनेक आशा हे पळय हे हातीचे पळय तेजे आख्खे लासलेले ते दोनी हात तेजे लासलेले पूण खूब इम्प्रुवमेंट आहा तेजो इम्प्रुवमेंट तेजो खूब आसा. सो हे बाबतीन हांव आनी एक पावट उलोवंक मागता आमच्या सगळ्या गोंयकार भावांक तशेंच UK शारान आनी हुंयसरूय दुसऱ्या गांवांन आसलेल्या भावांक उलोवंक मागता कितेंय पूण फुलना पाकडी तुमी धाडात तांकां आनी हे फुडलें काम करूंक आदार करतलो म्हूण हांव आशेर रावतां. आनी इलेक्ट्रॉनिक्स मिडिया भावांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. पयलेंच कित्याक तुमच्या आदारानूच हें सगळें जाता आनी लोकां मेरेन पावता. देव बरें करूं. गव्हर्नमेंट कडल्यान कितलो फंड जाला? ओन्ली 1 लाख CM फंड दिलेलो पळय तो हांवें सांगला तितून येयला 7,70,000. आनी कोणी हे करूंक ना? आनी कोणें कांय करूंक ना. आमदारान बीन कितें सपोर्ट केला? आमदारान तोच 1 लाख हाडपाक आदार केला आनी कांय ना. तेजे पर्सनल QR कोड तो भायल्या पयले केल्लो तो UK शारान जाय नासलो तो QR कोड. सो खूब जाणांनी मागीर आमची भयण आहा वेरोनिका आराऊज तेकाच पयशे धाडले. तेका पयशे धाडून मागीर आमी ते बँकीन घाल्ले. अशें करून आमी पयशे केले. पूण QR कोड फकत गोंयांत चलता. गोंयान थोड्यांनी केल्या ना म्हणना. हेजो फायनल हांव हिशोब कित्याक स्टेटमेंट घेवना कॅनरा बँकेन स्टेटमेंट घेवना. फायनल हांव आख्खो फेसबुकार सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून घालतलो. शॉर्टफॉल आतां सद्याक कितलो आहा? टोटल 3 लाख. हय शॉर्टफॉल आमकां 2 लाख आसतले सद्या हें करपाक कंप्लीट करपाक. ते 2 लाख हांव रिकवर करता ह्या 4 दिसांनी. मागीर उपरांत जे फिनिशींग आहा न्हू मागीर वणटी बांदूंक जाय. फकत हें म्हणटा तूं बांदपाचें तें. हय टेरस आनी पिलर्स इतलेंच. बांदपाचें सेपरेट कोणी समज देवाचे कृपेन कोणी हेल्प केलो आमकां समज. आनी आयजूच आतां सुभाष पंडीत आमचो वाड्यांतलो भाव टेबल टेनीस प्लेयर आनी आमचो आशाचो भाव ताणें आतांच सांगला म्हाका की आपले 50,000 घाल म्हण तूं मागीर दिता म्हणलें पयशे. सगळ्यांक चड कोणी दिला? हा सगळ्यांक चड गांवांतले कोणी दिला? सगळ्यान गांवाचे हितून ना कॉपेलान सगळे इन्क्लुडमेंट गुरू शिरोडकार गुरू मडकयकार म्हणटा पळय तो एक्स व्हिडिओ स्टाफ आनी हे घराचो जावंय ताणें 1 लाख दिला. आनी मागीर आमच्या काबेसल्ल्या किसरो जारावूय ताणें 40,000 दिल्या.
मागीर आमचो युके एकलो भाव आहा आगुस्तो पेरेरा ताणें 50,000 दिल्या तो युके आसता. मला अप्रॉक्सिमेट किती एस्टिमेट असतील आता कंप्लीट तांकां रावपाक भितर कंप्लीट तुका आनी एक 10 लाख जायच. 10 लाख होय म्हणजे टार्गेट हा होय होय 10 लाख जाय कित्याक न्हू मातशें मायजर खंय जावचें पडटलें म्हणजे कामांक नाल्यार काम जावचें ना हें करपाक. आमी ट्राय कोत्ता पूण पळोवया कितें तें. सध्या मागीर दुसऱ्यागेर रावचें पडटा आमकां न्ही. होय सध्या भावागेर आहा. केन्ना म्हणलें जातलें म्हणून सांगलां कॉम्पिटिशन केन्ना कॉम्पिटिशन केन्ना म्हणून जातलें म्हणून कॉम्पिटिशन तुका हांव सांगता तुका हांव कांयच सांगूंक शकना. जो पर्यंत पयशे येना ते भशेन कॉम्पिटिशन जावपाक बरें पूण difficult एटलिस्ट तांकां भितर सरोंक करूंक ट्राय कोत्ता हांव म्हाजे हितून. भितर घर कशें जाता न्हू भितर सरोंक कांय जायना व्हडलें. मेन टॉयलेट आनी बाथरूम जालो आनी भितर कितें जालें सिमीट आनी हें पासून मागीर मारी येता न्हू पूण वणटी जाय न्हू. सध्या खंय रावता ती सद्या ते आशा रावता आपल्या भावागेर आनी दुसरे दोनी सुनू एकेच बाराबर रावता एकाच घरान एकाच रुमान रावता. एकाच रुमान. मेसेज टू द पीपल हू ऑलरेडी डोनेट केला ह्या कॉजाक हांव आमची मेसेज आहा तेंच्या पयच्या फॅमिलीच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हे भाशेन कोण पयशे दिना अशें व्हडले कॉज जाले म्हणटच आनी ह्या घरान कोणूच सिरीयस कोण ना तें एकलें म्हत्वाचें आहा सारकें. तीग जाण चेडे तिगां चेड्याचेर एक एकले चेडूं आहा चेडो म्हणटा तो कोण ना घरान आनी शिंकता भुरगीं अजून. पॉलिटिशियन कोण फुडें येवंक ना. पॉलिटिशियन फुडें येवंक ना पूण आमचे MLA रोजल बाबान थ्रू CM फंड 1 लाख दिला. पर्सनल आहे दिवंक पर्सनल पर्सनल म्हणटा तुका पर्सनल दिवंक ना बेश्टें कित्याक दिवंक ना. कित्याक इतले जाण पॉलिटिशियन हांगासर आहा तर तेणी तरी फुडें सरोंक जाय आसलें न्हू. पॉलिटिशियन फकत पॉलिटिक्सान स्वता भितर फकत पयशे करपाक आनी कांय ना. इलेक्शनाच्या टायमार हय पयशेच हांव म्हाज्या हितून जाल्या मनान आतां इलेक्शन लागीं पावलां. तिकेट कोणें घेवंक जाय तिकेट कोणें घेवंक जाय जो मनीस लोकांची सेवा करतलो आनी लोकां पर्यंत पावतलो त्या लोकांकूच त्या मनशाकूच तिकेट दिवंक जाय. म्हण तिकेट आयज काल मनी बॅग. आतां महाराज वावुरता म्हणून इतलें जाता आनी कोण वावुरना हांगा. तुम्ही कोणाक पॉलिटिशियनाक अप्रोच बा जाल्ले हेल्प करा म्हणून पर्सनली ना हांवें पॉलिटिक्स हें मरे हेजे इशू पॉलिटिसायज करूंक ना. ना 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 तो हें जालें म्हणटा मागीर तें पॉलिटिक्स जाता. एका पॉलिटिकलान गेलो न्हू मागीर तें पॉलिटिक्स जाता. समजलें न्हू तेणें आपले पर्सनली तेका खबर आहा न्हू सगल्यांक हें जालां म्हूण सगल्यांनी मिडियाक पळयलां न्हू जावं आमचे सांताक्रूज मेर्शेज चिंबेल लिडर आहा सगल्यांनी हें पळयलां टीव्हीचेर तुमचे इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर पळयलां. तो तेणें खुशेन येवन हांगा दिवंक जाय न्हू तशें न्हू. पॉलिटिशियन हेंच्या आहा पळय ते फेल जाले म्हणटा. फेल जाल्या सगळ्यांक फेल जाल्या सारकें. आनी आमचे एक अभ्यासा वाड्यान आमची हिंदूची घरां 10-11 आसतलीं 11 घरां आमी इतले मोगान चलता न्हू आदिस्तां न्हू आमचे वाड्यांतले हिंदू भाव आनी आमचे क्रिस्तांव इतले बरें चलता बेस्ट सारकें आनी कांयच ना. सांताक्रुजा एक्टिव्ह आणि फॉर्मर लिडर्स खूप आहा सगळे फेल जाला म्हणटा. सगळे फेल जाले न्हू आनी खुशेन येवंक जाय न्हू. मॅडम तुम्ही उलोवंक सोदतले ना तुमी पंचायतीचो रोल किती आहा तो. पंचायतीचो रोल फकत 5,000 आहा. 5,000 5,000 न्हू गो हय हय 5,000 रोल आहा. 5,000 कितें जाता सांग. सांबाळाचे तरी पयशे जाता. पंचायतीतले तेणी आपूण स्वता जावन कोणें कांय दिवंक ना. ना आनी मातसो पंच मेंबरान ह्या वाड्यांतल्या पंच मेंबरान 10,000 दिले आसता न्हू पिटू आरावच्यान दिल्या. सरपंच डेप्युटी ना 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 आरे एक फावट आमकां पळोवपाक आयिल्ली घर नासला तेन्ना तेणे आमकां कितें खर्चाक जाय म्हणून आमकां रेशन बीन कितें हाड म्हूण 2,000 दिवन दिली. फुडें आमचे हेणे न्हू सेंट विन्सेंट द पॉल आमचे न्हू सांताक्रूज चर्चीचे ताणी हांकां आदार केला. सेंट विन्सेंट द पॉल सोसायटी. तुमकां आतां सद्याक तरी हे इतले पयशे जाय पूण सद्याक तुमचो खर्च कसो चलता घराचो. घरातच चलता म्हणजे हांव खंय खंय बारीक बारीक कामां करतालो कोणा कडेन आसलो न्हू आतां तोच म्हाका ओनर म्हाका कितें थोडे म्हयन्याक कितें जाय पडटा आनी 10,000 म्हाका दिता तो ते हेजेर तुजो हें खर्च तेचे चलता. घर चलता. 10,000 पावता तुका. ना तो पावन आपण ओनर तो ओनर कोण मरे तो ओनर राजेश भांडारी. हो ओनर म्हणटा तो राजेश भांडारी. कित्याक तेजें नांव लिपोवंक जाय राजेश भांडारी तो. हे करता सोबत करता तुम्ही काय बियाणं पंचायतीचे कापता. कितें म्हणटाले तेणी आदार केलो कितें येवन कितें म्हणटाले तेणी पंचायतींतल्यान ते आमचे खबरीक आयिल्ले आमचे घर नासले न्हू तेन्ना आमकां वयता आसतना तेणी खावपा जेवपाक कितें तुमकां पयशे म्हणून 3,000 हितून आसा.
कितले सरपंच मेंबर आयिल्ले न्हू ती दुसऱ्या वाड्याची तुमकां वगैरे. कितें अपील आहा लोकां कडेन मातशें तुमी डायरेक्ट अपील करात तुमकां कितें सांगता मातशें हेल्प करूंक जाय मातशें आमच्या सरकारी काय नाका फक्त घरूच आमचें जावंक जाय न्ही अशी मदी कितें दादले म्हणून आनी कोण ना पळय जोडपी कोण ना आनी हांव सद्या आसता भावागेर सद्दां भावागेर कशें रावतलें हांव मागीर आमचें घर जालें जाल्यार मागीर आमकां बरें जातलें न्ही चवथी वयली जातल्या काय दिसता कित्याक 2 म्हयन्यांनी चवथ येता आमकां चवथी पयलीं जाय गे आमगे गणपती पुजता न्ही चवथी पयलीं मातशें भितर तरी सरूंक जाय न्ही तेन्ना तरी जावंक जाय कारण आमी पळयता जेन्ना टुर्नामेंट जाता खास करून आतां इलेक्शन लागीं पावलें टुर्नामेंट जाता तेन्ना खूब जाण डोनेशनां दिता पूण असल्या कॉजाक कोण फुडें सरना तो कितें म्हणपाचें हय. ती डोनेशनां आनी ते टोर्नामेंट करता फकत ते आपले बोल्सान जोडपाक ते पयशे टोर्नामेंटाचे कोणाच्या बोल्सान वयता कोण टोर्नामेंट ऑर्गनायज करता तेच्या बोल्सान वयता न्हू त्या बोल्साले काडून तेणे लोकांक दिवंक जाय न्हू गरीबांक दिवंक जाय न्हू ते कोण दिना पूण त्या टुर्नामेंटाक भुरग्याचो कोर्स पॉलिटिशियन आहा कशी पळय होय. पॉलिटिशियन आहा ते कसल्या टुर्नामेंटाक सगळीं पयशे दिवपाक भुरगीं फुडें आसता शिकता पूण ohले एका दिना कित्याक ohले जेन्ना एक गरज आहा गरजेक कित्याक सांगना हांव तें म्हणटा तो पॉलिटिशियन आपलो फायदो पळयता न्हू कितें वोटिंगेचो वोटिंगेचो म्हणजे वोटिंग मेळत जाल्यार मागीर होय. पावप, नाजाल्यार पावप. नाल्यार कोणाक जाय कोण तल्लो उदार आतां सद्या जर गरज आमकां कोण ना जाल्यार मागीर कितें फायदो तल्लो सद्या उदार आमकां काडचो गरज तो आहा मनीस न्ही. कोण ना हांगासर असले पावसान आतां खंय रावता ते एका रुमान रावतात आतां बाबूश मुनसरा तेच्या वयले मनीस जर आसले जाल्यार आख्या घराचे पयशे तो घेतलो आलो म्हाका दिसता इतले ताजे कडेन बीन तुमी हय, केले, बाबूश बाबूच्या मंचारा कडेन बीन म्हणटा, एका तुमी टायमार बाबूश मंचारा तेंचो एमएलए आसलो तेच म्हणटा जेन्ना तो पॉलिटिशियन म्हणलेले पळय तो तेका कित्याक अप्रोच जायना काय म्हणटा हांव, कित्याक पॉलिटिकल कित्याक जातलें जेन्ना जाय तेन्ना समज अप्रोच जावपा तुकाय बरो आसलो तो हय हांव म्हणटा कित्याक चल आतां हांव तुमच्या वादेन मागता की हांव बाबूश मुनसरा मेवता ह्या घराक लागून कित्याक लागून अहें पळय होय, होय. दोन दुसरे पाट जालें अहें तर जायना पयशे जायना म्हाका दिसता तें बाबूश मंचारा तुका जाय जाल्यार हांव येता बरोबर हय बाबूशागेर या करया एक लास्ट निश्चय करया तुमकां गणसा पयलीं भितर सरूंक जाय न्हू तेका लागून करया तें जायत न्ही आणि दुसरो म्हणल्यार डॉक्टर रमेश सावडकर हा ताचे श्रमदान कॉन्सेप्ट हा तुमकां खबर आसतले ताका बीन अप्रोच काणकोण तो ना आयच्या थंयच्यान आमकां हांगा दिवं शकता अरे गोंय दिता आख्या गोंयान दिता तो. गोंयच्या भायरूय पावलें तेजें हय गोंयच्या भायर पावलें जाल्यार वचून हें करूंक जाता तुमी न्ही पयलीं हेका पळया न्हू हय बाबूश मंचाराचा मेवार पळया न्हू सद्याक तुमी ना. दोगांनी अप्रोच करपाक तूं आतां म्हणटा रमेश तनवडेकरान तेणे तावडकर तेणे आयज पेपराचेर प्रिंट मिडियाचेर येयलां की ताणें डोनेशन युपी कितें दिलां खंय तें डोनेशन न्हू तो एमपी फंड तो एमपी फंड तो फंड हांगा दिवयता न्हू ना 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 एमपी फंड हेका एमपी फंड आमकां हय एमपी फंड हेका यूज करना हय एमपी फंड पब्लीक फंड ओके आनी कितें सांगपाक तुमकां आनी तुका कितें उलोवंक जाय ह्यानी आमकां फक्त ते घर जावपाक जाय आनी काय ना आमचो हांगा अमर तलंगर हांगासर आमचो हांबो वाड्यांतलो अमर तलंगर देव बरें करूं तुमकां सगल्यांक या आतां मातशें कन्स्ट्रक्शनाचें घेतालें घ्या मातशें चल समजायला